प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 1 ते 4 पर्यंत आनी लुकाचो चवथो विस्वोर वोड 14 ते 21 पर्यंत. Luke chapter 1 verses 1 to 4 and Luke chapter 4 verses 14 to 21. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. सुरवातेक तान आमचे मोदे जाल्यात त्यो घडण्यो देखलेल्या साक्षीदारांनी आनी सोबदाच्या सेवकांनी आमकां संदेश दिला त्या प्रमाणे ही कथा बरोवन दवरूंक जायते जाण वावुरल्यात. हे जाणा जावन म्हजे पाळयेन त्या सगळ्या घडण्यांची मेहनतीन चवकशी केल्या उपरांत तीच कथा तुका श्रेष्ठ थियोफिला क्रमान बरोवन दवरूंक हांवें येवजिले. ज्या घडण्यांची तुका शिकवण मेळ्ळ्या ती कितले कात्रेची ती तुका थावें जावचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जॉन बातिस्ताचे जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गलिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगताली. नाजारेताक जेजूक नाकारतात. तो नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुवाळे प्रमाणे सबाता दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचे पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कळो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कोयड्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवडो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन आयलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की लुकाचो पयलो विस्वोर आनी लुकाचो चवथो विस्वोर. पूण आयज आमचो नियाळ आमी आयज चवथ्या विस्वोराचेर करया. कित्याक आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू नासरेत गांवांत देव मंदिरान वेता. तो साबाताचो दीस आसता आनी ताका पवित्र पुस्तक दितात आनी तो वाचता. तो इसायास प्रवादाच्या 60 आनी 1 विस्वोरान वाचता पयली आनी दुसरी वोड. आनी भाव भयणीनो कितें वाचता? जें प्रवादी इसायास प्रवादान पोलेंच बरोवन दवरलेलें आनी जें इसायास प्रवादान बरयलें तें आयज घडोवन येता. आनी आयज जेजू 17 वोडीन कितें करता पळय आमी वाचुया. इसायास प्रवादाच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवडो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. भाव भयणीनो ही 17 वोड परतून वाचता. इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें, जेजूक म्हणून काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवडो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. भाव भयणीनो जेजू थंयचो सोदिनासलो की त्या दिसा आतां ताका कितें वाचूंक जाय न्ही. ताका पुस्तकाचो कवडो दिल्लो आनी त्या दिसांनी पुस्तकाचो कवडो हो बरो भशेन भायल्या भाशेन दिवंक ना आसलो की चॅप्टर बरयलो विस्वोर खंयचो वोड खंयची. ताका थंयसर एक पुस्तक दिल्लें आनी जेजू ल्हानथान देवाचें उतर आयकतालो. ताची आवय मोरी ताका शिकयताली आनी आमी जाणो की जेन्ना 12 वर्सांचो जाल्लो तो शेणलोलो, तो देव मंदिरान आसलो, तो खूब प्रश्न विचारतालो तो सगळ्या शास्त्रांक फारिजियांक
आणि ते थंयसर अजाप जाल्ले एका 12 वर्षाच्या भुरग्याक इतली जानवाय आसा. तो प्रश्न विचारतलो, तो ताका सांगतलो खूब देवाचें उतर, कित्याक ताजी आवय ताका ल्हानथान देवाचें उतर शिकयताली. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू व्हड जायत वेतालो, तो आतां ताजो संबंद आपल्या बापाशी, सगळीच्या बापाशी घट धरून आसतालो. तो देवाचें उतर शिकतालो, तो देवाचें उतर आयकतालो. आनी आयज जेन्ना आमी शिवर्तमानान वाचता की इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दितात, ताका ती स्वाद ताका मेळटा, अहीच ताका स्वाद मेळना, कित्याक जेजून शिकलोलो तर देवाचें उतर. ताणें त्या उतराचेर नियाळ केलो आनी पवित्र आत्म्यान त्या दिसा जेजूक ती स्वाद दाखयली. आनी जेजू त्या दिसा इसायास प्रवादाचो 61 विस्वोत वाचता आनी तो म्हणटा 21 वडीन, तो कितें म्हणटा 21 वडीन? तो म्हणटा, हे शास्त्र लिखीत आज तुमच्या कानार पोट्टाच पाळोन येयलें. परतून वाचता भाव भयणीनो, हे शास्त्र लिखीत आज तुमच्या कानार पोट्टाच पाळोन येयलें. खंय भाव भयणीनो, जेजू देवाचें उतर वाचतालो आनी जेन्ना लोक ताच्या फुडें आसा, तो ताका सांगता की हें जें उतर तुमी आयकलां, हें जें उतर हांवें वाचलां, हें जें उतर हांवें तुमकां आयज सांगलां, तें आयज भाव भयणीनो पाळोन येयलें. भाव भयणीनो, आमच्या आयचें शिवर्तमान वाचूंक जाता, आमच्या आयचें शिवर्तमानाचेर नियाळ करूंक जाता, पूण आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, तो स्वर्गीच्या बापाचो पूत आसलो आनी जेजूक देवाचें उतर शिकोवंक जाय आसलें. ताका कळोन येवपाक ताजें कितें काम आहा तें, तो की सोरवोंडार म्हणून, तो मेसाय म्हणून ताका देवान ह्या संवसारान धाडला पेकोणी दिवपाक, अजामां करपाक, लोकांक शिकोवन दिवपाक. ही सजमणी ताका खंय मेवली? ही सजमणी ताका मेवली भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर शिकलो, तो परतून त्या उतराचेर नियाळ केलो, ताजो संबंद सगळीच्या बापाचेर घट धरलो. रातच्या राती तो मागणें करतालो आपल्या सगळीच्या बापाक. जें तो शिकतालो, जें ते आयकतालो, ताजेर तो नियाळ करतालो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजूक कळोन येलें ह्या पवित्र पुस्तका वयर वाचून, ताजेर नियाळ करून, की ताजें काम कितें तें ताका कळ्ळें, की तो खरेंच मेसाय म्हणून, तो खरेंच सर्वंडार म्हणून, कित्याक तो देव आसलो पूण मनीस आसलो ह्या संवसारान. आनी ताका ही सजमनी ताका कळोन येयली भावार्था वरवीं, कित्याक तो देवाचें उतर शिकतालो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना 2000 वर्सां जाता आमकां भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे शीस म्हणटा, आमी खरेंच जाणो की आमी ह्या संवसारान कित्याक आहा म्हणून? आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी. पूण भावार्थी जाल्यार जेजू भाशेन आमी जाणो की आमी कितें करूंक जाय तें, आमी जाणो आमचें काम कितें तें, आमी सिरियसीक वेता, आमी उठ्ठा, जेवता, रांदता, न्हिदता, टीव्ही पळयता, उठ्ठा फुडल्या दिसा तेंच कोत्ता. सुमानाचे सुमान म्हयने जावन वर्सां जालीं आनी आजून पासून आमकां कळोन येवंक ना आमचें कारण ह्या संवसारान कितें तें, आमी कितें करपाचें तें, देवान आमकां कित्याक रचल्यात, कितें आमचें कारण आसा. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता आनी जेन्ना आमकां कळोन येता की जेजूक कितें आपलें काम करूंक जाय तें ताका कळ्ळें, देवाचें उतर शिकोवन, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, आयज आमी सगळीं जी आमी भावार्थी म्हणटा, जेजूचे पाटलादार म्हणटा, आयज आमी देवाचें उतर आयकोया, देवाचें उतर शिकोया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया, देवाचें उतर परतून आयकोन तें आमी पाळुया. फकत आयकलें जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. आमकां जाय तें उतर आमी आयकोपाक, तें उतर आमी नियाळपाक आनी तें उतर आमी करपाक. जेन्ना आमी तें करता भाव भयणीनो, खरेंच आमकां कळोन येतलें की आमचें कारण ह्या संवसारान कितें तें, आमकां कितें काम देवान दिलां, कित्याक आमकां रचल्यात, आनी तें आमी करपाक आमी पावतले. आयज आमी खेरेत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान निघून, आमच्या मनाची नोडसून निघून, आमी परतून तें उलोवन आनी तें उतर पाळून आतां आमी हें कारण हें जी आमकां राजां हें जे ह्या कारणा लागून देवान आमकां रचल्यात तें आमी पाळूंक आयज आमी
कॉमेंट्स करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.